सिदादी गोवान फूड फेस्टिवल दवरला। दिल्ली का खाना म्हूण फेस्टिवलाचे नाव। फेस्टिवलाक दिल्लीच्या पारंपरिक जेवणाचो लोकांक आस्वाद मेळटलो। आदल्या पारंपरिक रेसिपींतल्यान केल्ले जिनस फेस्टिवलाक आसतले। फेस्टिवल 23 ते 25 सप्टेंबर 3 दीस चलतलो। We are presenting to you the Delhi ka khana, traditional food from the capital city of New Delhi, but very old style food, old traditional recipes, rich royal food from the courts of Delhi with the Hindu kings and then the Mughals influencing the food which is cooked in most houses, and kind of like dying art, but we have tried to recreate those flavors in India, in Goa for you. Delhi ka khana at the Cafe Azul from the 23rd till the 25th of September. प्रधानमंत्री जालो जाल्यार देशाच्या सुरक्षेची फकाणां जावंक दिवचो म्हूण सांगपी नरेंद्र मोदी आता पाकिस्तानाचेर वग्गी कित्याक काय म्हूण गोयच्या शिवसेनेचो प्रस्न। उरी दहशतवादी हल्ल्याचो निषेध म्हूण शिवसेनेन पणजे आझाद मैदानार पाकिस्तानाचो झेंडो जाळो। गरज पडल्यार आमची युद्धाक वचपाची तयारी आसा म्हूण एक्स सर्व्हिसमॅनांची संघटना उलयता। आमची मागणी आसा केंद्र सरकाराकडे की केंद्र सरकार सत्तेन जेन्ना पळयला तेन्ना नरेंद्र मोदीन कॅम्पेनिंगाक जेन्ना भोंवता तेन्ना देशाच्या सुरक्षेचो प्रश्न देशभर मांडलेलो आनी त्या प्रमाणे मतां मागलेली सगळ्यांकडे आनी ही मतां भरघोस दिवन आयज केंद्रान जेन्ना सरकार जेन्ना हाडटा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिवन सबंद भारताच्या जनतेन जे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिवन सरकार हाडलेले आसा हे सरकार आयज प्रत्युत्तर दिवपाक कित्याक फाटी सरता असो प्रश्न हांगासर उपस्थितीत जाता। आनी आमचो देश जेन्ना तांकां आदेश दिता की लढाई करपाचो आनी ते लढताना जे जवानांक मरण येता तांकां खंय तरी शहीद म्हणटा, पूण हांगासर चोरयेच्या मार्गांच्यान येवन हांगासर खुनी हल्ले जे पळय जाता आनी केंद्र सरकार शहीद म्हणटा ही स्पश्ट भुमिका ही जी पळय आसा केंद्राची ही तांच्यांनी खंय तरी स्पश्ट करपाक जाय। जो मुख्यमंत्री म्हणून एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळोवन अपयशी ठरता त्या मनशाच्या हातीन देशाचे संरक्षण दिवप हे कितपत योग्य ठरता हे नरेंद्र मोदीन आता विचार करपाची पाळी आसा। पणजे आझाद मैदानार एक्स सर्व्हिसमॅनांनी उरी हल्ल्यांतल्या शहिदांक श्रद्धांजली दिली। गरज पडल्यार खंय ते युद्धाक वचपाक तयार। आयज वेळ आयिल्लो आसा की ह्या टेररिजमाचे मुळा पर्यंत वचून आनी जे राष्ट्र ताचो प्रसार करता पाकिस्तान असली राष्ट्र म्हाका दिसता आमी कडक ते कडक पावलां घेवपाक जाय। 71 वार में था बांग्लादेश, हमने इंटर किए थे 16 दिसंबर 71 चिटागांव में आई स्टार्टेड माई सर्विस फ्रॉम देयर। तो जो उस समय की हालात थे अब सेम हालात आ गए हैं और उससे ज्यादा स्ट्रांग इस समय हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है। हमें पूरी उम्मीद है, हमें इस गवर्नमेंट से और श्री नरेंद्र मोदी से पूरी उम्मीद है कि जो मिसेस इंदिरा गांधी ने 71 में करके दिखाया था, दुनिया का नक्शा बदल दिए थे हमने। गवर्नमेंट के साथ है, जो भी वो डिसीजन ले, अगर जरूरत पड़ी तो हम सब एक्स-सर्विसमैन भी वहां पे जाने के लिए तैयार। कई लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस फेलियर, कई लोग बोलते हैं कि इनको आने कैसे दिया, किसी की गलती नहीं। जो एरिया में लोगों ने सर्व किया उनको पता है वहां ये प्री प्लान्ड करके इनको अंदर भेजा, जो भेजते जा रहे हैं। आज भी अभी कुछ देर पहले आपने अभी फ्लैश न्यूज में दिया कि 8 आतंकवादी को फिर मार गिराया।
तो हर बार के जैसा नहीं होगा इस बार। प्रधानमंत्री जी ने और हमारे रक्षा मंत्री जी ने ये बिल्कुल साफ कह दिया है, वी विल रिटेलिएट एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ अवर चूजिंग। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। खबरांची हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।